सरकारी नोकऱ्यांची हायस दाखवून कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपाची एक एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात। या प्रकरणात पूजा नायकाक धरल्या उपरांत फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन फरार आशिल्ल्या प्रिया यादवाकूय दिवचल पुलिशेन अटक केल्या। पुलिशेन तिका कोल्हापुरांतल्यान ताब्यात घेतली। रेल्वेत आणि हेर सरकारी खात्यांनी नोकरी दिता म्हणून सांगून तिने खासा करून बायलांकडल्यान पैसे घेतिल्ले। दर फावट नवे नवे नाव सांगून तिने लोकांची फटवणूक केल्ल्याचे उक्ताडार आयला। याच प्रकरणात आनी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय अटक जाल्ली। प्रिया हिचे मूळ नाव प्रार्थना आणि रावपी पेडणेची। दिवचल पुलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासात प्रिया यादवाकडल्यान 116 ग्रामाचे सुमार 9 लाखांचे भांगर तसेच 2 दुचाकी आणि 2 चारचाकी मिळून वट्ट 27 लाखांचो माल जप्त केला। प्रिया यादवाक सोमारा रिमांडा खातीर दिवचलच्या कोर्टात हजर केल्ली। कोर्टान तिका 7 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या। फसवणूक प्रकरणात दिवचल पोलिसाच्या जाळात अडकल्ली हीच ती प्रिया यादव ही दुबावित बायल। पोलीस सूत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ले प्रिया यादव हे बायलेक महाराष्ट्रात ताब्यात घेवन उपरांत काल आयतारा दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडली। चौकशी केले उपरांत तिका रितसर अटक केल्ल्याचें कळटा। रेल्वेत आणि हेर सरकारी खात्यात नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन प्रिया यादव हे बायलेन दिवचलच्या कांय जाणांक मेळून कोट्यांनी रुपयांचो चुनो लायिल्ल्याचो अदमास आसा। ह्या फसवणूक प्रकरणात फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत प्रिया यादव हे बायले आड दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्या। आपले आड कागाळ नोंद जाल्या ही खबर कळटकीच दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत एका फ्लॅटांत रावपी प्रिया यादव ही बायल अचकीत बेपत्ता जाल्ली। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान ती फरार आशिल्ली। प्रिया यादव ही दिवचलच्यान बेपत्ता आशिल्ल्याचें कळटकीच तिच्या हायेसार बळी पडिल्ल्या लोकांचेर आकांत आयलो। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांतच ह्या लोकांनी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटे हांकां घेवन दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारिल्ली। प्रिया यादव हे बायलेक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी ह्या लोकांनी लावन धरिल्ली। ह्या फसवणूक प्रकरणात दिवचल पुलिशेन प्रिया यादव हे बायले आड भारतीय दंड संहितेच्या 420 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला। मजगती ह्या फसवणूक प्रकरणाची चौकशी सुरू केली तेन्ना ह्या प्रकरणात एका पुलिसान प्रिया यादव हे बायलेक मजत केल्ल्याचे स्पष्ट जाले। रोहन वेंजी ह्या पुलिसाक दिवचल पुलिशेन ताब्यात घेवन ताची चौकशी केली। ताचे उपरांत ताचेर निलंबनाची कारवाय केली। फाटल्या 2.5 म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ली प्रिया यादव ही बायल आतां पुलिसांक मेळिल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आतां वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय आसा। ह्या प्रकरणात प्रिया यादव हे बायलेन कितल्या जाणांक आनी कशी तोपी घातल्या ते चौकशी उपरांतूच स्पश्ट जातले। ह्या भानगडींनी प्रिया यादव हे बायलेक आनीक कोणी मजत केल्या काय ना, आनीक कोण ह्या प्रकरणात घुसपल्यात काय ना ते पुलीस चौकशी उपरांतूच स्पश्ट जातले। मात प्रिया यादव हे बायलेक अटक केल्ल्यान तिच्या हायेसाक बळी पडिल्ल्या लोकांक मातशी थाकाय मेळिल्ली आसा। आतां पळोवचें पडटलें पुलीस ह्या प्रकरणाचो कसो तपास करतात ते। मजगती प्रिया यादव हे बायलेचे मूळ नाव प्रार्थना अशें आशिल्ल्याचें कळटा। तिचे कुळार पेडणे तालुक्यांतल्या एका गांवांत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात लुकआउट नोटीस जारी केल्ले दीपश्री सावंत गांवस हे बायलेक धरपाक फोंडे पुलिशेक यश आयले। ह्याच प्रकरणात ह्या नादी सुनीता पावसकर आणि सागर नायक हांकां अटक केल्ली। आमी फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर आसा जे सद्याक गोंयभर कॅश फॉर जॉब हें प्रकरण चालू आसा आनी अशेंच एक प्रकरण फोंड्यान घडलेलें जे उजगांव दिसकायले एक बायलेन
सागर नायक म्हणून जो IRBचो पुलीस असलेलो तेजे कडेन 16 लाख रुपया दिल्ले की सागर नायकान सांगलेलें ताका शिक्षिकेची नोकरी दिता म्हणून माशेलान आनी ते माशेलान एका विद्यालयान हेडमास्तर म्हणून तेजी मामी काम करता तेन्ना ताका जॉबा खातीर 16 लाख रुपया तिणें तेजे कडल्यान घेतलेले. सागर नायक आनी जे कोणी पयशे दिल्ले तो तिजो घोव दोगांय फ्रेंड आसल्या कारणान तेंच्यांनी ताका सहज 16 लाख रुपया दिल्ले आसा जॉबा खातीर. आनी जेन्ना हें प्रकरण सागर नायकाक अरेस्ट केलो फोंडा पुलिसांनी तेन्ना तेणी तेजे मामेचें नांव सांगलेलें आहा सुनीता पावसकर तिजी नांव सांगलेलें. तेन्ना तिकाय अरेस्ट केलें तेन्ना हांगा दिपाश्री गांव हिजी नांव मुखार येयलें. तेन्ना पुलीस ताका अरेस्ट करपाक गेल्यार ती फरार आशिल्ली. तिका तिजी खातीर 28 तारखेक लुकआउट नोटीस काडलेली. लुकआउट नोटीस काडून ती मेळत नाशिल्ली. 2 फावटी ती बेळगांव लोकेशन मेळ्ळें तिच्या बेळगांव हांगच्या फोंडा पुलिसाच्यान जेन्ना बेळगांव सोदपाक गेले 2 फावटी ताका मेळना. आनी जेन्ना आज ती बेळगांवच्यान गोंयांत येता म्हणून ताका म्हायती मेळ्ळी तेन्ना ताका साबेर वचून ताका दिवपाची अरेस्ट ताब्यान घेतलेली आसा आनी ताका मेडिकल करून तिका हांगा सद्याक कस्टडीन सद्याक तात्पुरती चवकशे खातीर दवरिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात एकलोय सुटचो ना अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी परतून एक फावट सांगलां. एक प्रकरण भायर आयल्या उपरांत आतां लोक कागाळी करपाक भितात. जांची फटवणूक जाल्या तांणी पुलिशेंत कागाळी करच्यो अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान लोकांक केलां. तर एक सुद्धा मनीस सुचना परत एकदा सांगता म्हणून तर होम डिपार्टमेंट एक्ट जावपाक बारीकशी सुद्धा कंप्लेन आतां लोक कंप्लेन दिवपाक भिवंक लागले. तेंच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो सगळ्या जाणांनी कोणाचेर आसा तितक्यांनी दिवच्यो. बरें सुरवातीक मातशें कितें हें जालें कशें दिसता तुमकां तपासान? कांयच जावना. तुम्ही ताका अरेस्ट करून थांबलो ताका पुलिसांनी ताका सोडूंक ना तेजी परत दुसऱ्यान कोणी कंप्लेन दिवंक ना तांचे पयशे परत दिले अशें जालें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.